मोकल माहे सुंदर माहे खेम का ऊँटियें तुझे निर्मोल नितोल आंकवार माये सांबल तू पोर्चिक तुझे आदादी magtaw mahaye tuzo asro sotaw maye akan tabela sadunaka sangati mahe mokal mahe निर्मोल नितोल आंकवार माये सांबल तू पोर्चिक तुझे मोकल माहे hatak dorge iram tamchi pois korge ida pois kor magtaw mai or deshak raghun do adarti magtaw maye tuzo hasro sotaw maye akan tabelar sadunaka sangati
हे देवा पवित्र आत्म्या तुज्या भावाताची काळजां भोर आनी ताचे सव्या तुजो मोगाचो उत्सव पेटय. तुज्या आत्म्याक पाठय आनी तो तुका रचतलो. आनी तूं संवसाराचें रूप नवें कोत्तलय. देवा आमच्या बापा तुज्या पवित्र आत्म्याची देणी संवसाराचेर होतय. शुभ वर्तमानाची शिकवण सुरू करूंक तुजो आत्मो तुजे पवित्र सुबेचेर तुवें पाठयलय. आतां सगल्या भावाताच्या वरवीं आत्मो हो वावर संवसारान चालू दवरून क्रिस्ता आमच्या सुम्या वरवीं आमेन. तूं दोनया म्हजे ओंठ उगडटलय. आनी म्हजी जीब तुजी ओनूर परगटय. देवा तुजो आदार म्हाका दी. दोनया म्हाका आदार दिवंक ताकीद कर. बापाक पुताक पवित्र आत्म्याक आदी आतां आनी सदां सदांकाळ. आमेन. सांतोदाचे कुडीन वाद आमकां आमचे आमचे हांव दुस्मांतुले बापाचे पुताचे इस्पिता सांताचेर आमेन. सत मानता देवपा सगळींच्या पृथ्वीच्या रचणारा जेजू क्रिस्ता ताज्या एकल्याच पुताक आमच्या सोम्याक वरवीं गोल सांबाळलो अंकवाल मरे तांय जल्मलो किंवाच पेले तुका क्रुसार जोडलो मेलो निकी पेलो नमान जालो तिसरे दिसा मेल्ल्यांतलो जिवन जालो स्वर्गात चडलो सोद पदवेदार देवा बापाच्या उजव्याक बसला जिव्यांच्या आनी मेल्ल्यांतली मुनसुबी करून येतलो. सत मानता पवित्र आत्म्या कातोलीक पवित्र सभेक भक्ताचे एकठांय पातक्यांचें भोगसणें कुडीचें जेवणपण सासणाचें जिवीत. आमेन. आमच्या बापा सगळींच्या तुवें नांव पवित्र जावं तुवें रायज आमकां येवंक तुजो शीस जाता तशें संवसारान जावं. आमचो दिसपटो एक रायस आयज आमकां दी आनी आमी आमची चुकलोल्या बक्षितांव तशी आमची पदकां बोगोस आनी आमकां ताणें पडून दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार. नमान मरे गुरपेंत उलयली सरेस्पो तुवें येता आसा वस्तां भितर तूं सोदो आनी सोदो तुजो पूज जेजू. भाग्यवत मरी देवाची माई आबाप्या खातीर विनंती कोर आतां आमच्या मनाच्या वेळार. आमेन. नमान मरे गुरपेंत उलयली सरेस्पो तुवें येता आसा वस्तां भितर तूं सोदो आनी सोदो तुजो पूज जेजू. भाग्यवत मरी देवाची माई आबाप्या खातीर विनंती कोर आतां आमच्या मनाच्या वेळार. आमेन. नमान मरे गुरपेंत उलयली सरेस्पो तुवें येता आसा वस्तां भितर तूं सोदो आनी सोदो तुजो पूज जेजू. भाग्यवत मरी देवाची माई आबाप्या खातीर विनंती कोर आतां आमच्या मनाच्या वेळार. आमेन. महिमा पान पिता आनी पवित्र आत्म्या आदी आनी सदां सदां काल. आमेन. आजच्या दिसाचे नियाट्टां 5 मिस्टेर वळखाचें मिस्टेर पयलो मिस्टेर सोम जेजू क्रिस्त आपले पदवेंत तिसरे दिसा मेल्ल्यांतलो जिवन जालो. आमच्या बापा सगळींच्या तुवें नांव पवित्र जावं तुवें रायज आमकां येवंक तुवें गोशी सर्गात जाता तशें संवसारान जावन. आमचो दिसपटो एक रायस आयज आमकां दी आनी आमी आमची चुकलोल्या बक्षितांव तशी आमची पदकां बोगोस आनी आमकां ताणें पडून दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार. नमान मरे गुरपेंत उलयली सरेस्पो तुवें येता आसा वस्तां भितर तूं सोदो आनी सोदो तुजो पूज जेजू. भाग्यवत मरी देवाची माई आबाप्या खातीर विनंती कोर आतां आमच्या मनाच्या वेळार. आमेन. नमान मरे गुरपेंत उलयली सरेस्पो तुवें येता आसा वस्तां भितर तूं सोदो आनी सोदो तुजो पूज जेजू. भाग्यवत मरी देवाची माई आबाप्या खातीर विनंती कोर आतां आमच्या मनाच्या वेळार. आमेन. नमान मरे गुरपेंत उलयली सरेस्पो तुवें येता आसा वस्तां भितर तूं सोदो आनी सोदो तुजो पूज जेजू. भाग्यवत मरी देवाची माई आबाप्या खातीर विनंती कोर आतां आमच्या मनाच्या वेळार. आमेन. नमान मरे गुरपेंत उलयली सरेस्पो तुवें येता आसा वस्तां भितर तूं सोदो आनी सोदो तुजो पूज जेजू. भाग्यवत मरी देवाची माई आबाप्या खातीर विनंती कोर आतां आमच्या मनाच्या वेळार. आमेन. नमान मरे गुरपेंत उलयली सरेस्पो तुवें येता आसा वस्तां भितर तूं सोदो आनी सोदो तुजो पूज जेजू. भाग्यवत मरी देवाची माई आबाप्या खातीर विनंती कोर आतां आमच्या मनाच्या वेळार. आमेन. नमान मरे गुरपेंत उलयली सरेस्पो तुवें येता आसा वस्तां भितर तूं सोदो आनी सोदो तुजो पूज जेजू. भाग्यवत मरी देवाची माई आबाप्या खातीर विनंती कोर आतां आमच्या मनाच्या वेळार. आमेन. नमान मरे गुरपेंत उलयली सरेस्पो तुवें येता आसा वस्तां भितर तूं सोदो आनी सोदो तुजो पूज जेजू. भाग्यवत मरी देवाची माई आबाप्या खातीर विनंती कोर आतां आमच्या मनाच्या वेळार. आमेन. नमान मरे गुरपेंत उलयली सरेस्पो तुवें येता आसा वस्तां भितर तूं सोदो आनी सोदो तुजो पूज जेजू. भाग्यवत मरी देवाची माई
आपापल्या खातीर विनंती कर आतां आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेंत उरलेली सरस्पो तू येता आसा ओस्ताम तो तूं सोदो आनी सोदो तुजो पूत जेजू. भाग्यवत मरे देवाची माय आपापल्या खातीर विनंती कर आतां आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेंत उरलेली सरस्पो तू येता आसा ओस्ताम तो तूं सोदो आनी सोदो तुजो पूत जेजू. भाग्यवत मरे देवाची माय आपापल्या खातीर विनंती कर आतां आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. महिमा आपा आनी पुता आनी पवित्र आत्म्या आदी आनी सदां काल आमेन. ओ म्हजे जेजू बुगोश म्हाका निवार आमकां हेम कोणाच्या उज्यांतली सगल्यांची आत्म्या स्वर्गार वो चोर कोण गरो जातलेल्यांक दुसरो मिस्टर समजे क्रिस्त 40 दिसांनी पोजोय जावन स्वर्गार चडलो. आमचे बाप्पा स्वर्गीच्या तुझें नांव पवित्र जावं तुझें राय जमकां येवं तुजी खुशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटोय गलाय जायज आमकां दी आनी आमची चुकलेल्यांक बशयता तशी आमची पातकां बुगोश आनी आमकां ताणें पडून नाका पूण वायटांतले आमकां निवार. नमान मेरे कृपेन बलयले सवेस पौशताय आसा वस्त्रेमध्ये तू सदो आनी सदोचो पुजे जेजू. भाग्यवंती मरे देवाचे माये बाबिया ती विनंती कर आतां आनी आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. नमान मेरे कृपेन बलयले सवेस पौशताय आसा वस्त्रेमध्ये तू सदो आनी सदोचो पुजे जेजू. भाग्यवंती मरे देवाचे माये बाबिया ती विनंती कर आतां आनी आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. नमान मेरे कृपेन बलयले सवेस पौशताय आसा वस्त्रेमध्ये तू सदो आनी सदोचो पुजे जेजू. भाग्यवंती मरे देवाचे माये बाबिया ती विनंती कर आतां आनी आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. नमान मेरे कृपेन बलयले सवेस पौशताय आसा वस्त्रेमध्ये तू सदो आनी सदोचो पुजे जेजू. भाग्यवंती मरे देवाचे माये बाबिया ती विनंती कर आतां आनी आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. नमान मेरे कृपेन बलयले सवेस पौशताय आसा वस्त्रेमध्ये तू सदो आनी सदोचो पुजे जेजू. भाग्यवंती मरे देवाचे माये बाबिया ती विनंती कर आतां आनी आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. नमान मेरे कृपेन बलयले सवेस पौशताय आसा वस्त्रेमध्ये तू सदो आनी सदोचो पुजे जेजू. भाग्यवंती मरे देवाचे माये बाबिया ती विनंती कर आतां आनी आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. नमान मेरे कृपेन बलयले सवेस पौशताय आसा वस्त्रेमध्ये तू सदो आनी सदोचो पुजे जेजू. भाग्यवंती मरे देवाचे माये बाबिया ती विनंती कर आतां आनी आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. नमान मेरे कृपेन बलयले सवेस पौशताय आसा वस्त्रेमध्ये तू सदो आनी सदोचो पुजे जेजू. भाग्यवंती मरे देवाचे माये बाबिया ती विनंती कर आतां आनी आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. नमान मेरे कृपेन बलयले सवेस पौशताय आसा वस्त्रेमध्ये तू सदो आनी सदोचो पुजे जेजू. भाग्यवंती देवाचे माये बाबिया ती विनंती कर आतां आनी आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. नमान मेरे कृपेन बलयले सवेस पौशताय आसा वस्त्रेमध्ये तू सदो आनी सदोचो पुजे जेजू. भाग्यवंती मरे देवाचे माये बाबिया ती विनंती कर आतां आनी आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. महिमा बापा पुताक आनी पवित्र आत्म्या आद्यांत तसो सवता आमेन. ओ म्हजे जेजू बुगोश म्हाका निवार आमकां हेम कोणाच्या उज्यांतली सगल्यांची आत्म्या स्वर्गार वो चोर कोण गरज आसलेल्यांक तिसरो मिस्टर समजे करी स्वर्गार वेतानान पाठयलो दिवस क्रिस्तांत नेकलो म्हणटा ते सुवातेर जूंय आसली आंकवार मरी आनी आपोसलो. आमच्या बापा सगळींच्या तुवें नांव पवित्र जावं तुवें रायज आमकां येवंक तुवें गोशी स्वर्गार जाता तशें संवसारान जावन. आमचो दिसपटोय रायज आयज आमकां दी आनी आमी आमची चुकलेल्या बक्षितांव तशी आमची पदकां बोगोस आनी आमकां तांणी पडून दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार. नमान मरे कृपेंत बरयले सरस्पो तूं येता आसा ओस्ताम तो तूं सोदो आनी सोदो तुजो पूत जेजू. भाग्यवत मरे देवाची माय आपापल्या खातीर विनंती कर आतां आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेंत बरयले सरस्पो तूं येता आसा ओस्ताम तो तूं सोदो आनी सोदो तुजो पूत जेजू. भाग्यवत मरे देवाची माय आपापल्या खातीर विनंती कर
आता आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. नमान मध्ये कृपेन दवलेले सरस्पो तू येता आसा ओस्ताम तो तूं सोदो आनी सोदो तुजो पूज जेजू. भाग्यवत मरे देवाची माई आपापया खातीर विनंती कोर आता आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. नमान मध्ये कृपेन दवलेले सरस्पो तू येता आसा ओस्ताम तो तूं सोदो आनी सोदो तुजो पूज जेजू. भाग्यवत मरे देवाची माई आपापया खातीर विनंती कोर आता आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. नमान मध्ये कृपेन दवलेले सरस्पो तू येता आसा ओस्ताम तो तूं सोदो आनी सोदो तुजो पूज जेजू. भाग्यवत मरे देवाची माई आपापया खातीर विनंती कोर आता आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. नमान मध्ये कृपेन दवलेले सरस्पो तू येता आसा ओस्ताम तो तूं सोदो आनी सोदो तुजो पूज जेजू. भाग्यवत मरे देवाची माई आपापया खातीर विनंती कोर आता आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. नमान मध्ये कृपेन दवलेले सरस्पो तू येता आसा ओस्ताम तो तूं सोदो आनी सोदो तुजो पूज जेजू. भाग्यवत मरे देवाची माई आपापया खातीर विनंती कोर आता आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. नमान मध्ये कृपेन दवलेले सरस्पो तू येता आसा ओस्ताम तो तूं सोदो आनी सोदो तुजो पूज जेजू. भाग्यवत मरे देवाची माई आपापया खातीर विनंती कोर आता आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. नमान मध्ये कृपेन दवलेले सरस्पो तू येता आसा ओस्ताम तो तूं सोदो आनी सोदो तुजो पूज जेजू. भाग्यवत मरे देवाची माई आपापया खातीर विनंती कोर आता आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. नमान मध्ये कृपेन दवलेले सरस्पो तू येता आसा ओस्ताम तो तूं सोदो आनी सोदो तुजो पूज जेजू. भाग्यवत मरे देवाची माई आपापया खातीर विनंती कोर आता आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. महिमा पा आनी पुता आनी पवित्र आत्म्या आदी आनी सदा सदा काल आमेन. ओ म्हजे जेजू बुगोश म्हाका निवार आमकां ह्या कोणाच्या उज्यांतली सगल्यांचे आत्मे सर्गार वचर कोण गरज जातलेल्यांक तो तो मिस्टेर समजय क्रिस मोन्ना प्राणांक पारमदी साबार वर्सांनी स्वर्गार गेली. आमची बाप्पा स्वर्गीच्या तुझें नांव पवित्र जावं, तुझें रायज आमकां येवं, तुजी कशी स्वर्गार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटोय गरायज आज आमकां दी आनी आमची चुकलेल्यांक बसयता तशी आमची पातकां मुगोश आनी आमकां ताणें पडून नाका पूण वायटांतले आमकां निवार. नमान मरे कृपेन बरयले सव्वीस पौश येता अस्त्रे मध्ये तूं सदो आनी सदोचो पूज जेजू. भाग्यवंती मध्ये देवाची माये आंबापिया ती विनंती कर आतां आनी आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बरयले सव्वीस पौश येता अस्त्रे मध्ये तूं सदो आनी सदोचो पूज जेजू. भाग्यवंती मध्ये देवाची माये आंबापिया ती विनंती कर आतां आनी आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बरयले सव्वीस पौश येता अस्त्रे मध्ये तूं सदो आनी सदोचो पूज जेजू. भाग्यवंती मध्ये देवाची माये आंबापिया ती विनंती कर आतां आनी आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बरयले सव्वीस पौश येता अस्त्रे मध्ये तूं सदो आनी सदोचो पूज जेजू. भाग्यवंती मध्ये देवाची माये आंबापिया ती विनंती कर आतां आनी आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बरयले सव्वीस पौश येता अस्त्रे मध्ये तूं सदो आनी सदोचो पूज जेजू. भाग्यवंती मध्ये देवाची माये आंबापिया ती विनंती कर आतां आनी आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बरयले सव्वीस पौश येता अस्त्रे मध्ये तूं सदो आनी सदोचो पूज जेजू. भाग्यवंती मध्ये देवाची माये आंबापिया ती विनंती कर आतां आनी आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बरयले सव्वीस पौश येता अस्त्रे मध्ये तूं सदो आनी सदोचो पूज जेजू. भाग्यवंती मध्ये देवाची माये आंबापिया ती विनंती कर आतां आनी आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बरयले सव्वीस पौश येता अस्त्रे मध्ये तूं सदो आनी सदोचो पूज जेजू. भाग्यवंती मध्ये देवाची माये आंबापिया ती विनंती कर आतां आनी आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बरयले सव्वीस पौश येता अस्त्रे मध्ये तूं सदो आनी सदोचो पूज जेजू. भाग्यवंती मध्ये देवाची माये आंबापिया ती विनंती कर आतां आनी आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बरयले सव्वीस पौश येता
उस्त्रेमध्ये तू सोदो आणि सोदोचो पूज जेजू भाग्यवंती मध्ये देवाचे माये अंबापिया खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. महिमा बापा पुताक आणि पवित्र आत्म्या आद्यान तसो सता आमेन. ओ म्हजे जेजू बुगोश म्हाका निवार आमकां हेम कोणाच्या उज्यांतली सगळ्यांचे आत्मे सर्गार चल कोण गरज आसलेल्यांक पांचवो मिस्टर सांतिनवीच्या तिनचे अंकवाल मुदेच्या मस्तकार मुकूट घालो आनी केली तिका सर्गार आनी संवसाराची राणी. आमच्या बापा सगळींच्या तुवें नांव पवित्र जावं तुवें रायज आमकां येवंक तुवें अशी सरता तशें संवसारान जावन आमचो दिसपट्टो रायज आयज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्या बक्षितांव तशें आमची पदकां बोगोस आनी आमकां तांणी पडून दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार. नमान मध्ये कुलपेंत बरयले सरेस्पो तूं येता आसा होस्ताम तो तूं सोदो आनी सोदो तुजो पूज जेजू. भाग्यवत मरे देवाचे माये आबाप्या खातीर विनंती कर आतां आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. नमान मध्ये कुलपेंत बरयले सरेस्पो तूं येता आसा होस्ताम तो तूं सोदो आनी सोदो तुजो पूज जेजू. भाग्यवत मरे देवाचे माये आबाप्या खातीर विनंती कर आतां आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. नमान मध्ये कुलपेंत बरयले सरेस्पो तूं येता आसा होस्ताम तो तूं सोदो आनी सोदो तुजो पूज जेजू. भाग्यवत मरे देवाचे माये आबाप्या खातीर विनंती कर आतां आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. नमान मध्ये कुलपेंत बरयले सरेस्पो तूं येता आसा होस्ताम तो तूं सोदो आनी सोदो तुजो पूज जेजू. भाग्यवत मरे देवाचे माये आबाप्या खातीर विनंती कर आतां आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. नमान मध्ये कुलपेंत बरयले सरेस्पो तूं येता आसा होस्ताम तो तूं सोदो आनी सोदो तुजो पूज जेजू. भाग्यवत मरे देवाचे माये आबाप्या खातीर विनंती कर आतां आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. नमान मध्ये कुलपेंत बरयले सरेस्पो तूं येता आसा होस्ताम तो तूं सोदो आनी सोदो तुजो पूज जेजू. भाग्यवत मरे देवाचे माये आबाप्या खातीर विनंती कर आतां आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. नमान मध्ये कुलपेंत बरयले सरेस्पो तूं येता आसा होस्ताम तो तूं सोदो आनी सोदो तुजो पूज जेजू. भाग्यवत मरे देवाचे माये आबाप्या खातीर विनंती कर आतां आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. नमान मध्ये कुलपेंत बरयले सरेस्पो तूं येता आसा होस्ताम तो तूं सोदो आनी सोदो तुजो पूज जेजू. भाग्यवत मरे देवाचे माये आबाप्या खातीर विनंती कर आतां आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. नमान मध्ये कुलपेंत बरयले सरेस्पो तूं येता आसा होस्ताम तो तूं सोदो आनी सोदो तुजो पूज जेजू. भाग्यवत मरे देवाचे माये आबाप्या खातीर विनंती कर आतां आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. नमान मध्ये कुलपेंत बरयले सरेस्पो तूं येता आसा होस्ताम तो तूं सोदो आनी सोदो तुजो पूज जेजू. भाग्यवत मरे देवाचे माये आबाप्या खातीर विनंती कर आतां आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. महिमा बापा आनी पुता आनी पवित्र आत्म्या आदी आनी सदां काल आमेन. ओ म्हजे जेजू बुगोश म्हाका निवार आमकां हेम कोणाच्या उज्यांतली सगळ्यांचे आत्मे सर्गार चल कोण गरज आसलेल्या नमान आनी काकुतीचे माई तुमगे आमचे जिवीत अमृत आनी बरवासो आमी पदेशां येवेची बालकां तुका उलो मात्ता ह्या दुखाच्या कोणान आसता आस्का सुस्का सरून रुदोन करून मागीर तुका प्रार्थना तर आमचे दया शेराची निश्चिती काकुतीची नदर घाल तूं भोव कोण्यान मोगाड मागीर तुलो बांपाल मुरे या पदेसा उपरांत तुजो पूज जेजू आमकां दाखय बागेवन देवाची माई बसयलान ते आमकां फावज आमच्या प्रार्थया देवा तुया एकल्याच पुताक आपल्या जिवितांत जिवनपणा वरवीं आमकां सासणाचो सुखाचो मुकूट जोडलोय बागेवन तांकारी बोपुत्राचे रुजाईचे गूट नियालतां तातूंत आटापलेल्या आसा ताची देख घेवची आनी बसयलान ते आमकां मेलोवन दी म्हूण मागता त्याच आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ता वरवीं अशें जावं देवाचो आदार सदांकाल आमचे थंय आसूं पाप साहेबाचें तें सांग आमच्या बापा सगळींच्या तुवें नांव पवित्र जावन तुवें रायज आमकां येवं तुवें कशी सर्गार जाता तशें संवसारान जावन आमचो दिसपट्टो रायज आमकां दी आनी आमी आमची चुकल्या बक्षितांव तशें आमची पदकां बोगोस आनी आमकां तांणी पडून दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार. नमान मध्ये कुलपेंत बरयले सरेस्पो तूं येता आसा होस्ताम तो तूं सोदो आनी सोदो तुजो पूज जेजू. भाग्यवत मरे देवाचे माई आबाप्या खातीर विनंती कर
आता आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. महिमा बापा आणि पुता आणि पवित्र आत्म्या आदी आणि सदा सदा काल आमेन. देवाचे पवित्र माये आमचे खातीर विनवती कर. क्रिस्तान बासला ते आमकां फावो जावचे. प्रार्थया देवा तुज्या एकल्या पुतान आपल्या जिविता मरणा आनी पुनर्जीवन वरवीं सासणीक तारणाची फळां आमकां जोडून दवरल्यात. भाग्यवंत आंकवार मारयाचे भोव पवित्र झुजाचे गूण नियाळून तातूंत आसा ताची आमी देख घेवंक आनी बासाला ते आमकां मेलून दी म्हूण आमी मागता. त्याच क्रिस्ता आमच्या सुम्या वरवीं जेजूच्या भोव पवित्र काळजा काकोट आमची कर. मारयाच्या कोताविनी काळजा आमचे खातीर माग. भाग्यवंत झुजे आमचे खातीर माग. भाग्यवंत जुवांव शुभोधन कारा आमचे खातीर माग. भाग्यवंत लुईस मारिया दे मनफोत आमचे खातीर माग. बाबाचे पुताचे नफोत आशे सरून येता ती कोण चंद्रिमा परी सुंदर सूर्या परी पलजुदीत झुजाक मांडलेले फजे परी बिरांकूल. म्हजो आत्मो दोनव्याक वाकाणटा आनी म्हजो जीव म्हज्या सरवंडारा देवा ताय मुरगोडटा. ताणें आपले चाकणेचेर आनी शिसकाली हे फुडें सगळ्यो पिळगत ताका बाकी म्हणटल्यो. सर बलिश्तान म्हज्या ताय व्हड जापा केली पळयत ताचें नांव. ताचे पिळगेची पिळगे ताची भक्ती करता. आपलो बलिश्ट हात उबारून गरिश्टा काळजाच्यांक शिपडायता. भुकेलेल्यांक बऱ्यो वस्तू दिवन दादोशी कोत्ता क्रेस्तांक रित्या हातांनी परतिता. आपले काकली चगडास धरून इस्रायल आपल्या चगडांक बालगिता. जी काकलूत आमच्या पुर्वजांक पासयली अब्रांक आनी ताचे स्वस्तीक ससनाच्या ससनाक आमेन. महिमा बापा आदी प्रतिगान उजवाडट्या फात्या पडी फुडें सरून येता ती कोण चंद्रिमा परी सुंदर सूर्या परी पलजुदीत झुजाक मांडलेले फौजे परी बिरांकूल. मारये निश्कलूंक गो सांबाळलेले आमी तुका प्रार्थया दोनया जेजू क्रिस्ता बापा सवें तूं आमचो मध्यस्ती. तुजी आवय भोव भाग्यवंत आंकवार आमची आवय आनी शारांतीन जावची म्हूण तुजी खुशी जाली. तुजे उपकार मागूंक येतली तेच माय उदेशी तुज्या बोलेपणान ते सगळे मेळूं ती खुशाल जावं. आमेन.
आमची काजा मुर्गोता Cine de la divația Mișcolomii Sumborii Pagami dicienii Devacea civan polii Devacea motanasti Amci cața murgotea Ciga de la divația Amci cața murgotea Ciga de la divația Papa citi morato Uvica ci poli Gesù ci opruvavo Amci avoia sai Amci cața murgotea Ciga de la divația Amci cața murgotea Ciga de la divația Ticea matea cicica Marca motea rochetea Bolea carpula măso Maia domnul morațo Amci cața murgotea Ciga de la divația Amci cața murgotea Ciga de la divația Sunt atlanticati Sopra motorti sorgare Acqua sorgare Acqua poteva Amci cața murgotea Ciga de la divația Amci cața murgotea Ciga de la divația सगल्यांक तुमकां देव बरी सांज दिव तुमकां आनी दिव आनी माई मोगाचो येवकार तुमकां आयज हे परबेचे भेटेक आयज आमचे मदीं आसा फादर वॉल्टर डिसोजा आयज आमचे बरोबर मिसाची भेट भेटोवपाक खेरीत भाशेन आमचो कारितास ओल्ड गोवा हांगासर एक सेंटर आसा थंयसर ही भुरगीं आसात तांचो तो केअर घेता आनी जायती मिनिस्ट्री ताची आसा ह्या समाजान बरेपण हाडपाक जाल्यार हे ताचे मिनिस्ट्रीचेर ह्या ताच्या वावराचेर देवान आशिर्वाद घालूंक आनी ताका भरपूर कुरपा बळ दिवंक आमी ताचे पासत सगळीं आयज मागुया आयज आमी आवयांचो दीस मनयता जण एकलो आमी आमच्या आवयचो उगडास करुया आयचे मिसाचे भेटेन आमी जण एकलो आमच्या आवयां पासत मागुया सगळ्या आवयांचेर देवान भरपूर आशिर्वाद घालूंक मागुया ह्या वर्साक लिजन ऑफ मॅरी 100 वर्सां भरतात तांचे स्थापनेची खेरीत भाशेन सगळ्या वांगड्यां पासत जे आदले वांगडी आसात तशेंच आतांचे वांगडी आसात ह्या लिजन ऑफ मॅरीचे वांगडी आसात तांचे पासत आमी मागुया सोपून गेल्यार तांकां सर्गीचें सूख फावो कर आनी जिवे आसात तांकां बरी भलायकी आनी तांचो वावर करूंक फावो ती कुरपा दी म्हूण मागुया हेर सगळी आमची मागणी हे मिसाचे भेटेन आमी देवा मुखार दवरुया आनी आवयांचो दीस मनयता आसतना आमची माय भूंय आमच्या गोंयचे पासत आमच्या देशा पासत आमी खेरीत भाशेन मागुया बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्रात्म्याचे नावे आमच्या देवा बापाची
आणि आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा आणि शांती तुमचे सोबे आसू. मोगाट भयणी भावानो, सगळ्यांक तुमकां देव कृपेन बोललेली सांज आवडेता. 9 दीस भक्तीपणी तयारी केल्या उपरांत आयज आमी आंकवार मारीची जल्म दिसाची दबाचीक परब मनयता. आयचे हे समोरमणेचो मुख्य विशय जेजूक अणभवुया, बापाचें काळीज आपणावया. बाप, पूत आनी पवित्र आत्मो जावन आसा ते एक जण पूण एक देव. हें सत आमी आमच्या भुरगेपणांतल्यान दोतोनी वरवीं शिकत आयल्या. जेजून म्हटलां, हांव वाट, सत आनी जिवीत. जो म्हाका वळखता तो म्हज्या बापाक वळखता. दर मिसा बलिदानांत आमी जेजूक अणभवता, शिव वर्तमानांतल्यान जेजूक आयकता आनी क्रिस्त प्रसादा वरवीं जेजूक शेवता आनी जेजूत एक जाता. आंकवार मारयेन जेजूक न्हूच संवसारांत हाडलो, पूण सदांच बापाचे येवजणेक कालती रावली आनी हे पुरी जेजू वरवीं बापाचें मोगाळ काळीज आपणायलें. आमी मारये वरवीं जेजूक अणभवुया आनी बापाचें काळजां सारकी जावंक वावरुया. संवसारांत लेजा मारी ही संस्था स्थापल्यार 100 वर्सां भरतात. मारयेक भेटवलेली ही संस्था मारये भाशेन मागणें आनी दुसऱ्यांक भेट दिवन देवाची मोहिमा वाडोवंक वावुरता. सोडगुणेचो वावर फुडें व्हरूंक जेजून 12 जाणांक विचून काडले. आमकां देवान विचून काडल्यात लेजांवाचे वांगडी जावंक आनी वावर फुडें व्हरूंक. आमचे पवित्र स्नाना वरवीं जेजू वांगडा आमकां निकिपिली आनी ताचे वांगडा पुनोज्योत केली. संवसारांत आमी जायती शिकवण घेता, बरी वो वायट, पूण जेजूचे शिकवणेचेर चलून शाणेपण आसा. सायबिणीचे देखीन जेजूच्या एकवटान जिवंक आमकां उलो आसा. ब्रदर फ्रँक डाफ हाचे फुडारीपणा खाल लेजांव संस्था घडली आनी सगळ्या लेजनराच्या वावरांतल्यान ही संस्था वाडत गेली. गोंयांतूय क्रिस्ती बावाट गोट उरोवंक लेजांवाचे संस्थेन जायतो वावर केला. 100 वर्सां दोबाच्याक संस्थेच्या उल्हासांनी देवाक दिनवासुया आनी ह्या मिसाच्या भेटेंत मागण्यांतल्यान आनी वावरांतल्यान पवित्र त्रित्वेक मोहिमा दिवया. तशेंच सगळ्या संवसाराक शिपडलेल्या लेजनराचेर तशेंच आमच्या गांवच्या फेरगोजाच्या लेजनराचेर भरपूर आशिर्वाद घाल म्हूण ह्या मिसा बलिदानांत देवा लागीं मागुया. प्रितीच्या बाबा भयणांनो, आज पवित्र सभा सायबीण मायचो जल्माचो दीस समोरमता आनी ह्या जल्मा दिसा केरीत भाशेन आयच्या दिसा आमी आमच्याय आवयांचो उगडास करता. तिणें केल्ल्या त्यागा पासत, सॅक्रिफिसा पासत देवाक आमी दिनवासूय आर्गां दिवया आनी केरीत भाशेन तांचे पासत मागुया. आनी आमी ओसोक्त मनशां आमची असोक्ताय देवा मुखार दवरुया. जायते पावटी घडये आमचे माय भुमेचो खरो मोग आमी करूंक पावूंक ना. जायते पावटी आमचे आवयक जो जायतो वावर कोत्ता तो आमी वावर ओळखूंक विसरल्या. जायते पावटी वेगवेगळ्यो दुसऱ्यो आवय आसात, तांकां आमी किकोंत केल्यान, तांकां आमी वायट उतरां उलयल्यान. ह्या वेळार या आनी सोबार पातकांचो आमी उगडास करुया. देवा मुखार आमची असोक्ताय धरून बोगसणे मागून म्हणया, हांव पातकी सोर पदवीदार देवा आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजो गुन्यांव विचारून सांगता. मोलान चिंतून तोंडान विचारून वायटा दारून बरें सोड हांवें जायतीं पातकां केल्यान. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो व्हड अपराध. ह्या पासत बागेवन सदांच आंकवार बरे सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्वरा देवा लागीं विनंती करात म्हूण प्रार्थना मागता. सोर पदवेदार देव आमची काकूत करूं आनी आमची पातकां बगसूं आमकां सासणाच्या जिविताक पावूंक. आमेन.
प्रार्थुया ह्या वेळार आमच्या आवयांचो आमी उगड्यास करुया आनी तांचे पासत आमी मागुया. स्वर्गीच्या बापा, आमच्या सोडवणदाराक मनशा सैम दिवचे खातीर अगणीत जाणवायेन आनी मोगान बागेवन आंकवार मारेक तुवें जल्मा काडली. हो तिचो जल्मा दीस व्हडा संतोशान आमी समोरमता. तुवें विचून काडलोले जेजूचे आनी आमचे आवयक फावो तो मान दिवंक आनी तिचो मोग करूंक आनी तिची देख आनी मोजत घेवन बाबार्थान बोरवशान आनी मोगान वाडत वचूंक तुजी भरपूर कृपा आमकां दी. आमच्या सोम्या तुज्या पुता वरवीं तो खरो देव तुज्या आनी पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेता आनी राजवट चलयता सासनाच्या सासनाक. आमेन. मिकियास प्रवाद्याच्या पुस्तका वेले वाचप. पूण तूं बेथलहेमा एफ्राता जुदाच्या कुला मोदे तूं बोव ल्हान तोरी इस्रायेला वयर राजवट चलोवचो आसा तो. म्हाका तुजे ताव जल्मतलो ताचो ओरोम न्हय आतांचो पूण बोव पुर्विल्ल्या काळाचो. त्या पासत जी जल्मा हाडची आसा ती जल्मा हाडी पोरयान सोरेस्पोड तांकां सांडून दितलो. उपरांत ताच्या भावा भयणीचो एक उरलोलो जोमो इस्रायेलाच्या पुता धुवाच्या एकवटाक पडटलो. तेन्ना सोरेस्पोडाचे पोदवेन आनी आपल्या देवाच्या नांवाचो प्रताप फाकोवन तो तीर रावतलो आनी आपल्या हिंडाक सोडयतलो आनी ती बिराती विणे रावतली.
कित्याक तेन्ना ताची पदवी प्रितुमेच्या शिमाचेर पोरयान पावतली आनी तो शांतीचो कुंवर जातलो. देवाचें उतर हें देवाचे उपकार. आमचो जबाब गायन करून जातलो. सोर्वेस्परा सोवे हांव आनंदान मुरगोडटा. Soveспора sove haंव आनंदान मुरगोडटा. Soveспора sove haंव आनंदान मुरगोडटा. हांव जाल्यार सोर्वेस्परा तुज्या दोळाल मोगाचेर पात येवन आसा. तुज्या आदारान हांव सुटलो म्हूण आनंद बरी जावं मोचें काळी. सोवेस्परा सोवे हांव आनंदान मुरगोडटा. सोवेस्परान म्हाका मोग दाखयलो, ताचे खातीर हांव ताका गायोन गायता. ओ त्या सोवेस्पराच्या नांवाक स्तोत्रां संगीतां गायता. सोवेस्परा सोवे उद्गाराक सगळीं उबी रावया. सोर्वेस्पर तुमचे सोवे आसूं. मातेवा पोरमोळे जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान. जेजू क्रिस्ताच्या जल्माची खबर अशी. ताचे आवय मारियेक आनी जुजेक लग्नाचें उतर जाल्लें, पूण ती एकठांय जेवचे आदींच ती पवित्र आत्म्या उदेशी गोरबेस जाल्ली मेळ्ळी. तिच्या पती जुजेन तिका गुप्ती सोडून दिवचें केलें, कित्याक तो धर्मोंत मनीस आसलो आनी तिचें नांव उबोवंक ताका खुशी नासली. ताणें अशें येवजिलोलें आसतना
ताका स्वप्नान सर्वेस्पराचो एक दूत दिश्टी पडलो. देवदूतान सांगले, जुजे दाविदाच्या पुता मारयेक तुजी पोतीन कोशी तुज्या सांगाता घेवंक भिवू नाका, कित्याक तिच्या कुसव्यान गोरब आसा, तो पवित्र आत्म्या उदेशी संभोवला. ती एका पुताक जल्म दितली आनी तूं ताका जेजू म्हूण नांव दवरतलोय, कित्याक तो आपले पोरचेक पातकांतली सोडयतलो. सर्वेस्परान बाकणारा वरवीं अशें सांगलोलें, पळयात एक आंकवार चली गोरबेस जातली आनी ती एका पुताक जल्म दितली आनी ताका इमानुएल म्हणजे आमचे मोदें देव अशें नांव घालतली. हें उतर पाळून येवचे खातीर हें सगलें घडलें. जेजू क्रिस्ताचे शिव वर्तमान हे प्रितीच्या बाबा भयणांनो, ही परब आमकां जायत्यांक काळजा लागीं आसा, कित्याक वर्सान वरस आमी हे परबेक जायतीं जाणां फुलां घेवन सायबीण मांयक आमचो मोग दाखयता. वर्सान वरस फुलां घेवन काड करून आमचे आवय सोबे आमचो मोग दाखयता. आनी हे परबेक पळयत जाल्यार जायतोच लोक आसता, खेरीत भाशेन भुरगीं आनी तरणाटीं. दुसऱ्या मिसाक गोडे जायतीं जाणां दिश्टी पडची नात, पूण हे परबेक जायतीं जाणां आसतात, कित्याक एके आवयची परब, एके आवयची परब. आनी एके आवयची परब म्हणटकूच आमकां सगल्यांक आवयक आमचें काळीज लागीं आसा. बाबा भयणांनो, आवयच्या दिसा हो विशय बापायचो आसा जाल्यार हे कित्याक काय? आयच्या दिसा आमी विशय वाचलो जाल्यार आयकलो जाल्यार जेजू कोण भोवया, बापायचें काळीज आपणावया. आनी आवयच्या दिसा बापायच्या काळजाचेर नियाळ हें कित्याक काय? बाबा भयणांनो, आवय आनी बापूय दोगांय जिवितांत आमकां गरजेचें. दुसरे सुवातेर आयज तर आमी आवयचेर नदर मारता, सायबीण मांयचेर नदर मारता, जाल्यार झुजेचेरूय आमी नदर घालची गरज आसा. कित्याक झुजेन तर होय म्हणूंक नासलोलें जाल्यार आवयचें पिक्चर आमकां येवचें नासलोलें. आनी जो जेजू आमचे मोदें देव आमकां फावो जावचो नासलोलो. आनी ह्याच पासत दोगांयची गरज. आनी बाबा भयणांनो, देव बापान तर येवजूंक नासलोलें, हे आवयक आमकां दिवंक जाल्यार हें घडचें नासलोलें. ह्याच पासत त्या बापायचोय आमी उगडास करची गरज. आनी ह्याच पासत ह्या आवयच्या दिसा ह्या बापायचो विशय आमकां खेरीत म्हत्वाचो. आनी ह्याच पासत बाबा भयणांनो, हो नियाळ आमी फुडें व्हरुया. म्हजे लागीं आवयच्या दिसाक हो नियाळ करूंक म्हजे लागीं एक पायनेल आसा, ताचो उगडास म्हाका. आनी ह्या पायनेलाचेर सायबीण मांय न्हिदल्या जुजे बाळूक जेजूक घेवन आसा. सायबीण मांय न्हिदल्या आनी जुजे बाळूक जेजूक घेवन आसा. जायते पावटी आमी पळयता आनी म्हाका दिसता आनी एकदां तुमचेच फिगोजेन येयल्लो तेन्ना हांवें बागेवन जुजे न्हिदला ताची खबर केल्लोली. पूण ह्या वेळार ही माज सायबीण मांय न्हिदल्या बागेवन जुजे जेजूक घेवन आसा. आनी ही माज कितें सांगता काय? ही माज सांगता घोव बायलेचो रोल. जशे परी भुरग्याक सांबाळपाचो रोल आवयचो, तेच बरोबर बापायचोय तेच प्रमाणान तितलोच रोल. आनी ह्याच पासत बाबा भयणांनो, हें चित्र आमकां आवय बापायचें जिवीत आमच्या दोळ्या मुखार दवरता. आनी हें वरोस पाप साहेब चीट बरोवन आमकां खेरीत भाशेन बागेवन झुजेक फुडें घालून बापायचें काळीज कशे भाशेन आसा आनी तें आमी आमच्या जिवितांत कशे भाशेन जिवंक जाय हाचेरूय लक्ष घालता.
तर बाबा भयणांनो, आयची वाचपां आमी आयकलीं आनी ह्या वाचपांतल्यानूच आमी आमचो नियाळ फुडें व्हरुया. एके आवयच्या जिविताचेर आमी लक्ष घालुया, एका बापायच्या जिविताचेर आमी लक्ष घालुया. आयच्या शिव वर्तमानान तर आमी नदर मारली जाल्यार जुजेक आनी मारयेचें हें आपोवणें आमकां दिश्टी पडटा. आनी त्याच बरोबर शेवटाक आमकां मेळटा हें बाकणारान बासायलोलें इमानुएल आमचे मोदें देव. ही बाकणारान बासायलोली ही येवजण, आनी ही येवजण आमचे मोदें देव फावो जाली कित्याक सायबीण मायन आनी जुजेन हें आपोवणें स्विकारलें. हें आपोवणें तांच्यांनी स्विकारलें, त्याच पासत आमचे मोदें देव जेजू आमकां फावो जालो आनी ताचे वरवीं आमकां सोडवणेची दारां उक्तीं जालीं. आनी आयचो विशय तर आमी नदर मारली जाल्यार जेजूक अणभवया. जेजूक अणभवतल्यो जाल्यार बागयन जुजे आनी सायबीण माय आमकां देख दाखयता, आमकां रस्तो दाखयता. आनी ह्याच पासत ह्या दोगांयचेर आमी नियाळ करुया. आवय बाबा भयणांनो, ह्या उतराचेर आमी नियाळ केलो जाल्यार AVOY हाचेर आमी नियाळ करुया आनी सायबीण माय आनी जुजेच्या जिविताचेर आमी लक्ष घालुया. हें उतर आवाज, आनी आवाज ह्या दोगांयकूय फावो जाल्लो, बागयन जुजेक आनी सायबीण माय. आनी आवाज कसलो काय? हो आवाज आंज बडव्याचो, की तूं देवाच्या पुताची आवय जातली, की तूं देवाच्या पुताचो बापूय जातलो. हें आपोवणें ह्या आवाजान तांकां दिल्लें आनी हे आवाज तांच्यांनी स्विकारलो. आनी खेरीत भाशेन हो आवाज संवसाराक दिवंक तांच्यांनी हो आवाज आपणाच्या जिवितान घेतलो. आनी ह्याच पासत बाबा भयणांनो, ती ह्या संवसाराक आवाज जावंक पावलो. आयज आमच्या जिविताचेर आमी लक्ष मारुया बाबा भयणांनो. आयज आमकांय देवाचो आवाज येता, आमकांय देवाचो आवाज येता जेजूचो अणभव घेवंक, जेजूच्या अणभवान वाडूंक. आनी हो आवाज दिसा दिसपटी आमच्या कुशियासांतल्यान येता. वो घडये हो आवाज कोण आमकां दिता? आमचो भाव, आमची भयण आमकां सांगता बाबा हें बरें हें वायट, हाची समजोणी आमकां दिता. आनी असल्या वेळार हे आवाज आमी स्विकारता काय? ओ हे आवाज आमी चेपून दवरता काय? ओ आवाज आमी वयले वयर आयकल्ले भाशेन कोत्ता काय? वो आवाज आमी न्हयकारता काय? आयज बाबा भयणांनो, आमच्या जिविताचेर, आमच्या समाजाचेर तर आमी नदर मारली जाल्यार जायतेच आवाज रोडटाय. बाबा भयणांनो, देवाचो आवाज सायबीण मायक आनी जुजेक, कित्याक देवाचो पूत जल्माक येवचो आसलोलो आनी तांच्यांनी स्विकारलें हें एक व्हरतें देणें. कित्याक तांच्यांनी स्विकारून आमची सोडवण फावो जाली. जेजूक ह्या संवसाराक सोडवणदाराक ह्या संवसारान हाडलो. आयज तर आमच्या जिविताचेर, समाजाचेर नदर मारली जाल्यार आमकांय सोडवण जाय वेगवेगळे तरेतली. आनी ही सोडवण म्हाका आनी तुका बेश्टीच मेळची ना. ही तर सोडवण खरेपणी आमकां मेळूंक जाय जाल्यार हे बरे आवाज हांवें आनी तुवें आयकोंक जाय. जे वायट आवाज आमकां येतात ते पयसावंक जाय. घोडये आपलेपणाचो आवाज पयसावंक जावो, घोडये नाटकायेचो आवाज हांवें पयसावंक जावो. आनी अशे तरेन बाबा भयणांनो, हांवें आनी तुवें खऱ्या सोडवणदाराच्या अणभवान वाडूंक जाय आनी खरी सोडवण ह्या संवसारान दिवंक जाय. जेजूच्या अणभवान वाडटलो जाल्यार हो आवाज जो आमचे भितर आसा, जे आवाज आमकां हुस्कायतात समाजान बरेपण हाडूंक, त्या आवाजाक आमी सपोर्ट करूंक जाय. बाबा भयणांनो, थोड्याच वेळांनी आमच्या गोंयांत इलेक्शनां जातलीं आनी ह्याच पासत कसले आवाज आमकां घुस्पायतात ताची समजणी हांवें आनी तुवें घेवंक एकदम गरज. जायते आवाज आमकां बेश्टेच घुस्पायतात आनी ह्या त्या वस्तूंनी आमकां धाडटात. आनी ह्याच पासत ह्या आवाजाक शिटूक जावंक जाय, जे आवाज आमकां आमचे भुंयेंतले पयस काडटात.
जे आवाज आमकां आमच्या गोंयांक सांबाळूंक दिनात त्या आवाजांची आमकां समजणी आसूंक जाय. आनी खेरीत भाशेन जे आवाज आमचें गोंय उखलून दवरता, आमची अस्मिताय राखता, ही आमची माय सांबाळटा, त्या आवाजाक आमी सपोर्ट करूंक जाय. तेन्नाच की हांव आनी तूं जेजूच्या खऱ्या अणभवान वाडूंक पावतले. ह्याच पासत बाबा भयणांनो, ही जागृताय आमचे भितर हाडुया. फाल्यां रावची न्हू, आतांच ती जागृताय घेवंक वावरुया आनी बऱ्या मनशांक ह्या आमचे विधानसभेन धाडूंक वावरुया. दुसरे सुवातेर बाबा भयणांनो, ए जातकूच येता कितें उतर वी. आनी वी खेरीत भाशेन उगडास कोत्ता विनोवणी, विनोती ह्या उतर. बाबा भयणांनो, सायबीण माय आमचे पासत जेजू लागीं विनोती कोत्ता आनी त्याच बरोबर बागयोन झुजय विनोयता, आमचे पासत विनोती कोत्ता. सायबीण माय जेजू कडेन अदीक लागीं आसा दिसून येता. जेन्ना काना गांवां लुगडां असऱ्यान ती विनोती कोत्ता जेजू लागीं, तांचे लागीं सोरो काबार जाला म्हणून. ही तांची परिस्थिती समजता आनी विनोवणी कोत्ता. बाबा भयणांनो, पवित्र पुस्तकान आमकां मेळना बागयोन झुजे कसली विनोवणी केल्यार, पूण बागयोन झुजे बापूय कसो जेजूक लागीं आनी त्याच पासत तोय आमचे पासत विनोती कोत्ता, जेजू कडेन विनोती कोत्ता आनी ताचें उतर आयकता. आनी बाबा भयणांनो, जाल्यार हे दोगांय जेजूक लागीं आसून आमचे पासत विनोती कोत्ता, तांचें जिवीत आयज आमी घेवया. जेजूच्या अणभवान तर आमी वाडटले जाल्यार विनोती करतले काळीज आमी फावो जावंक गरज. आमी बाबा भयणांनो जायते फावटी आमचेच पासत मागता, आमच्याच घरच्या पासत मागता, आमच्याच स्वार्था पासत मागता. आमचे पासत मागप वायट न्हय, मागूंक जाय, पूण आमी कितले फावटी दुसऱ्या पासत मागता काय. मिसा भेटेंत आमी येता जायते फावटी, फादरान जेन्ना इंटेन्शन वाचता, तें म्हजें इंटेन्शन न्हय आनी कोणा पासत आमी आमचेंच इंटेन्शन घेवन रावता. जें कोणें फादरान वाचलां ताचे पासत आमी मागता काय. बाबा भयणांनो, ही जाणविकाय गरज. आनी ह्याच पासत विनोती करतले काळीज आमी घेवया. आनी विनोती करतले काळीज म्हणजे कितें काय, आमी परत परत मागुया वेगवेगळे परिस्थिती पासत, मागुया आमच्या कुटुंबा पासत, आमचे पासत, मागुया ह्या समाजान जें वायट चलता तें पयस जावं, मागुया आमचे सरकार जे वेगवेगळे वायट आमच्या देशांत हाडटा, वेगवेगळे वायट बिलां पास करतात, वेगवेगळे वायट प्रभाव आमच्या गोंयांत हाडटात, ते तांचे पयस जावंक विनोती करुया जेजू लागीं की तांकां बरें मन फावो करूंक. कित्याक तांचें मन आपस्वार्थी आसा, कित्याक तांचें मन आपल्या स्वार्थान भरलेलें आसा. ते लोकांचें चिंतिनात, ते देशाचें चिंतिनात, ते देश एक करूंक चिंतिनात, ते जायते फावटी देशान दुस्फोट घालूंक वावुरतात. आनी एके भाशेन तांचें मन बदलूंक आमी मागुया. मागुया बाबा भयणांनो, वेगवेगळी भाव भयणां कश्टावतात, वेगवेगळे पिडेंत आसात, आनी खेरीत भाशेन ही कोविडाची पिडा आमी मागुया, खतखत्यान मागुया आनी आमचे मागणें बापाक उबारुया, जेजूक आमी लागीं. आनी ह्याच पासत सायबीण मांयक बागयोन झुजेक फुडें घालून आमी विनोवणी करुया आनी हे समाज नवसरूंक वावरुया. बाबा भयणांनो, विनोवणेचें काळीज गरज, कित्याक आमच्या समाजान जायतेंच वायट जालां. आमचो समाज, आमचो देश दुसरेच तरेन वेता. आनी ह्याच पासत विनोवणेचें काळीज म्हणटात तें फकत मागोवपूच न्हय, विनोवणेचें काळीज म्हणटात तें कितें बरें हाडूंक निराशी जायनासतना रावप. आमी जायते फावटी कितें बरें हाडूंक एकदां ट्राय कोत्ता आनी दुसरे फावटी आसूं आनी कितें कोत्तलें अशें म्हणटा, पूण विनोवणेचें काळीज परत परत ट्राय करता. बरवसो आसा ताका, बाबात आसा की ह्या हांव कोत्ता तें म्हाका मेळटलेंच. आनी ह्याच पासत ह्या समाजान आनी घडये वेगवेगळे दिशेन हांव कितें बदलणे हाडूंक वावुरता जाल्यार विनोवणेचें काळीज घेवन आमी वावरुया आनी नवसरूंक आमचें ध्यान मन घालून खेरीत भाशेन आमचो बरवसो आमी निराशीपणान दवरचो न्हय.
तिसरे सुवातेर बाबा भयणांनो, उतर ओ, AVO, आनी ओ दाखयता ओगेपण. बाबा भयणांनो, दोगांयच्या जिविताचेर आमी नदर मारली जाल्यार ओगेपण आसाच. सायबीण माय ओगेपणान जायत्यो वस्तू करता. बागयोन जुजे, मॅन ऑफ सायलन्स, कांयच दिश्टी ताचे जिविताचें कांय डिस्क्रिप्शन ना पवित्र पुस्तकान, भोव थोडे. आनी ह्याच पासत ही दोगांय वर्त्यो आमच्या दोळ्या मुखार आसात, वर्ते नमुणे. दोगांय ओगेपणान जायत्यो वस्तू करतात. दोगांय ओगेपणान देवाच्या पुताक जल्मा काडूंक फुडें सोदतात. दोगांय ओगेपणान आनी वेगवेगळ्यो वस्तू करतात बाबा भयणांनो. आनी एके भाशेन आमकां एक नमुनो. आनी कित्याक म्हणटा काय, जायत्यो वस्तू हांव आनी तूं कोत्ता, पूण आमकां जाय आमचें नांव कोणें उचाल्लोलें. आमकां जाय कोणें आमकां वाखाणलोलो. आमकां जाय कोणें आमकां खेरीत भाशेन वयर काडलोलो. आमी तर आमकां कितें मेळ्ळां तें देवा कडच्यान मेळ्ळां जाल्यार आमी आमचीच वाखाणणी कित्याक कोत्ता. बाबा भयणांनो, गरज आसा आयज हांवें आनी तुवें ओगेपणान जायतो वावर फुडें व्हेल्लोलो. जो बरो वावर कोत्ता तो ओगेपणान जायतो बरो वावर करूंक फुडें सोदता. बाबा भयणांनो, ह्याच पासत ओगेपणान जायते बऱ्यो वस्तू ह्या समाजान करूंक वावरुया. आमच्या स्वार्था खातीर आमी वावुरचें न्हय, पूण दुसऱ्यांच्या बरेपणा खातीर आमी वावरूंक फुडें सरुया. आनी एके भाशेन हांव आनी तूं ओगेपणान जेन्ना हो वावर फुडें वता तेन्ना देवाक महिमा दिवंक पावता. जायते फावटी ओगेपणान वावर फुडें वतना आमकां हो आपलेपणाचो किडो आमचेच भितर आमकां आमची नामना जोडूंक उलो कोत्ता. आनी ह्याच पासत बाबा भयणांनो, आमी तर आमचे आनी आमच्या समाजाचेर नदर मारली जाल्यार म्हाका दिसता हांवें ही वस्त केल्या, म्हाका लागून हें घडलां, हांवें केलां देखून हें जावंक पावलां, असले तरेचो म्हजो स्वभाव जाता. आमच्या समाजान नदर मारली जाल्यार बाबा भयणांनो, फाटल्याच दिसांनी आमी पळयलां आमचे एथलीट काय बरी नामणां जोडून आयले, पूण तांचो फोटूच ना, मिनिस्टरांचो फोटो व्हडलो, तांचें नांव बेश्टें. दाखयता हे आमचे वडील आसात ते कशे भाशेन वावुरतात. कोणूच आमचे वडील नदर मारली जाल्यार समाजाच्या बरेपणा खातीर वावुरतले आमकां दिश्टी पडनात, भोव थोडे. आनी ह्याच पासत आमी ओगेपणान वावुरतले, आमी फुडारी विचून काडूंक आमी फुडें सरुया. आनी चवथे सुवातेर बाबा भयणांनो, वाय सायबीण माय आनी बागयोन जुजे दोगांय येयात म्हणटात आमकां. खंय येयात म्हणटा काय, येयात म्हज्या पुताशी येयात म्हणटा, म्हज्या पुताच्या अणभवान वाडात म्हणटा, म्हज्या पुताशी वेळ सारात म्हणटा. आनी बाबा भयणांनो, हांव आनी तूं जरी तर आमी सायबीण माय आनी जुजे भाशेन ताच्या पुताशी येयल्यो जाल्यार आमी खेरीत भाशेन ताच्या अणभवान वाडूंक पावतल्या. तर बाबा भयणांनो, ह्या ताच्या पुताशी आमी येवया. सायबीण माय जेन्ना काना गांवांत लोगण्या वचऱ्यांत सोरो काबार जालो तेन्ना हांव सोरो कोत्ता अशें म्हणना. ती म्हणटा वचात म्हज्या पुताशी वचात, पुताक बोट दाखयता, येयात म्हणटा ताचेशी वचात. आनी त्याच पासत बाबा भयणांनो, आमी खेरीत भाशेन आमच्या जिवितांतल्यान जेजूशी येवंक एकदम गरज. सायबीण मायक आयज आमी मान दितना ती देव अशें न्हय, ती देव न्हय, पूण तिका मान दिता हांव कित्याक ती देवाची आवय. आनी ह्याच पासत ही आमची जिवितान आमी समजोणी घेवंक जाय. सायबीण मायक देव करूंक जायना. सायबीण माय देवाची माय म्हणटकूच आमी तिचे सोवें, तिचे लागीं विनोती करून जेजू कडेन वचूंक जाय. जेजूक आमी मुकलो जागो दिवंक जाय, जेजूशी वचूंक जाय. आनी ह्याच पासत ही समजोणी आमच्या जिवितान घेवया. आयज हांव आनी तूं कोणाशी वेताव काय, कोणाशी पांयां पडटाव काय, कोणाक आमी देव केला काय, हाचेर आमी लक्ष दिवया. आयज आमच्या जिविताचेर नदर मारली जाल्यार आमी वेगवेगळेच वस्तूंक देव केला, दुसऱ्याच वस्तूशी आमी वेताव. आनी एके भाशेन जो आमी जेजूशी येवन जेजूच्या अणभवान वाडूंक जाय आसलेले थंयसर आमी चुकता.
तर ह्या मिसा बेटेन आवयच्या दिसा बापायचो आमी उगडास कोत्ताना बापायचें काळीज आमकां फावो जावंक मागुया आनी तेच बरोबर आमच्या जिवितान एक नवसोडणी हाडूंक वावरुया. हेच करूंक ह्या मिसा बेटेन थोड्याच वेळान जेजू उंड्या स्वरारुपान ह्या आल्तारार हाजीर जातलो. त्या जेजू लागीं आमी मागुया, सायबा आमकां खेरीत भाशेन तुज्या आवयच्या आनी बापाय भाशेन काळीज आमचें खेरीत तुज्या मोगान भर आनी तुज्या अणभवान वाडूंक म्हाका तुजी कृपा दी, म्हाका तुजें बळ दी. उबी रावया आनी आमच्यो गरजो देवा मुखार दवरया. आमच्या बाप साहेब बिस्म आनी पाद्री क्रिस्त भावात गोद दवरूंक आनी जेजू सोम्याचें उदाहरण जावंक बारी वावुरता. तांकां कुडीची भलायकी आनी मोनाची जाणवाय शांती दी म्हूण बापा लागीं मागुया. जेजूक आमी अणभवतलो जाल्यार आमी पेल्यार जेजूक पळोवंक फावो. जाती कातीचो भेदभाव करिनासतना एकामेकाची गोडचेक पावूंक आनी सगल्यांक एकसारकें मान लेखूंक जाय. तर आमी जेजूक चिटकून रावूंक, ताका अणभवूंक आनी बापाचें काळीज आपणावन तेंच तियेक देवाचें बळ मागुया. कोविड पिडेक लागून संवसारांत जायते कोश्ट आयल्यात. हे पिडेक फावो ती पोरी फुडें करूंक आनी ही पिडा बेगीनूच पयस जावंक बाप्पा लागीं मागुया. मारिया एक हुस्क्यान बोल्लोली ओस्तोरी, सगल्यांच्या गरजेक आदाराक पावपी मोगाल आवय. तिचे भाशेन आमी दुसऱ्यांक आदार दिवन आमच्या गांवच्या गरजेवंताक पावूंक, आमची श्रिस्ती सांबाळूंक आनी गरज त्या वेळार श्रिस्तीच्या निसंतना आड आमचो आवाज उतारूंक आमकां देवाचे बोल मागुया. Brother Frank Duff, Sister Edel Quinn, Brother Elfie Lambe हे लेशेवाचे फौजेदार
बागीवन जावपाच्या मार्गार आसात तांकां बेगीनूच आल्ताराचो मान मेळूंक आनी ह्या वरवीं लेजेवाची संस्था ओदीक वाडूंक मागणें आनी बरो वावर सदांच फुडें व्हरूंक बापा लागीं मागुया. आयज अंतरराष्ट्रीय आवयचो दीस आमी मनयतना सगळ्या आवयां पासत मागुया. एक आवय भुरग्याक समजता, एक उतर उलोयनासतना भुरग्याची गरज समजता, तिचें काळीज मोगा बरीत. जायते त्याग करून एक आवय आमकां ल्हानांतल्यान व्हड करता. सगळ्या आवयांक बरी भलायकी आनी बेसांवां मारयेचे विनवणेन बापा लागीं मागुया. बापा मोगाळा, ह्यो सबार गरजो तुजे मुखार आमी दवरल्यात. आमच्या मनांत आनिकूय मागचें आसा. खेरीत भाशेन आमच्या आवयां पासत आमी मागता. जिवी आसात तांकां बरी भलायकी आनी सोंपून गेल्यान तांकां सुर्गेचें सूख फावो कर. हें आमी मागता क्रिस्ता आमच्या सुमया वरवीं. तुझ्या पोळे तोया मुखार बापा एकूच उडो दोगो जिसुनी मोडून तुझो उड्या भितर वितात कोण्यो कशी जिसू सोवे सोमी Katoria asasuha rogo tuja magorate mogazo teganistache soraneka utkatebe toshi jisu rotatsuni मोच्या बाबा भयणीनू, हे मोजें आनी तुमचें बलिदान सोर पदवेदार देवा बापाक मानता तसलें जावं म्हूण मागात. आपल्या मनाक आनी मोहिमेक
आमच्या हलके पोविसुबेच्या आदावा सुरवेस्पोर मानून घेऊ. भोव मोगाळ बापा, व्हडा मोगान आंकवारीच्या कुसव्यांत आमच्या मनशा सैम घेतलेल्या तुज्या पुतान आपले आवयचें आंकवारपण इबाडूंक ना, पूण तें पवित्र केलें. तोच तुजो पूत जेजू आमकां पातकाच्या सोर वंदवण्यांतली निवारूंक दिसान दीस अदीक पवित्र करूं आनी ह्या वेळार आमी कोत्ताव तें आमचें जिणेचें समर्पण आपल्या समर्पणान घेवन तुजे मुखार व्हरून पावूं. ही आमी मागताव त्याच क्रिस्ता आमच्या सुमया वरवीं. आमेन. सर्वेस्पोर तुमचे सोवे आसूं. आमची काळजा उबारूया. सर्वेस्पोराक आमच्या देवाक दिनवा आसूया. सर्वेस्पोरा पवित्र बापा, सोर पदवेदारा आनी सासनाच्या देवा, सोर काली आनी सोरताय आमी तुका दिनवासूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. आयच्या दिसा जल्मल्ल्या निती आंकवार मारयेक आमी नमान कोत्ताना एका ताळ्यान आमी तुका वाकाणटाव, तुका वंदिताव, तुजी किर्ती पोरगोडटाव. आपल्या आंकवारपणाची वडवीक सांबाळून पवित्र आत्म्याचे कृपेन तुज्या एकल्याच पुताची ती आवय जाली आनी सासनीक प्रकाश तिणें संवसाराक फांकयलो तो जेजू क्रिस्त आमचो सोमी. ताचे उदेशी देवदूत आनी सर्गीचो सगलो दळबार तुजी थोर मोहिमा वाकाणटात. तांचे सांगाती आमचेय ताळे मेळून आनंदान आमी तुजी स्तुती गायताव. बापा, खरोच तूं पवित्र, तूं सगल्या पवित्रपणाची सोर. तुज्या पवित्र आत्म्यांक धाडून ही देणी पवित्र कोर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सोमया जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलेच कुशेन कोश्ट मरण सुसूंक वेचे आदीं ताणेन उंडो घेतलो. तुका दिनवासून तो मोडलो. तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें, हो तुमी सोमेस घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समर्पूंची. तेच पोरी जेवण जातूच ताणें काल्स घेतली. तुका नव्यान दिनवासलो. ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें, तुमी सोमेस घेयात आनी हातलें पियेयात. ही म्हज्या रोगताची काल्स.
नव्या आनी सासणीक कराराचें हें रोकोत पातकाचें बोगसोणें मेलच्याक तुमचे पासत आनी सोमेस मनशा पासत तें वारोवतलें हें म्हज्या उगडासाक करात. Bawartaco gut porgo juhuya Gesù melo, Gesù ci sarà, Gesù nome alleluia. Gesù melo, Gesù ci sarà, Gesù nome alleluia. बापा जेजूच्या मोडनाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्तीपणी उगडास कोत्ता आनी हो जिविताचो उंडो आनी सोडवणेची काल्स तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलाय देखून आमी तुका दिनवासता आनी जेजूची कूड आनी रोगो शेवतल्या आमा सोमेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा आख्खे प्रितुमेचेर विस्तारलोले तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या बागयोन बापा, फिलिप नेरी आमच्या गवळी बापा आनी सगल्या याज्ञिकी वर्गा बरोबर तिका प्रितीमोगान वाडय. पुनर्जीवनपणाचो बरवोसो धरून मेल्यान ती आमच्या भावा भयणीची खेरीत भाशेन जायत्यो आवयो ज्यो सोंपून गेल्यात तांचो आमी उगडास कोत्ता. तांकां आनी तुजे इश्टागोतीन मेल्ल्या सोमेस्तांक तुजें पोरजोळीत मुखामोळ पळोवंक फावो कर. आमा सोमेस्तांची खेरीत भाशेन आमच्या आवयांची तूं दया कर म्हूण आमी मागता. आंकवार मारे देवाचे माये सांगाती ती सोपोती बागयोन झुजे बागयोन धर्म दिता आनी सर्व काली तुका मानवल्यान ते साबार भोग बागयोन झुजेवाज बागयोन फ्रांसीस शावियर आसिसीचो फ्रांसीस भोक्तीवोन काल्लो आक्वितिसा बरोबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांचे सांगाता तुजी मोहीम गावूंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्या जेजू वरवीं त्या जेजू सांगाता त्या जेजू थंय पवित्रात्म्याच्या एकपणान सोरपोदवेदार बापा सोरवंदनांनी वैभव तुका सासणाच्या सासणान. आमचे बापा हे मागणें म्हणटाना आमच्या आवयां पासत आमी मागुया आनी त्याच बरोबर आमच्या बापायंचोय उगडास करया. तांचेय पासत ह्या मागण्यांतल्यान आमी खेरीत भाशेन तांकां बरी भलायकी फावो जावं म्हूण ह्या मागण्यांतल्यान मागुया. आमच्या बापा सर्गीच्या तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी खोशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो गिरायज आयज आमकां दी आनी आमची चुकलोल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां भोगोस आनी आमकां ताळणेन पळोवन दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परा सोर वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितान सवच काय आमकां दी. सर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सोडवणदारा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बरवशान ओतरेकता. तर आमकां उदार काकुतीन सोर पातकांतली सुटोय आनी सोर आकांतांतली वाटाय. सोम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदुतांक म्हळें तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकाचेर न्हय पूण जे पवित्र सभेच्या भावार्थाचेर दिश घाल आनी तुजे खोशे पोरमणी तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ जो जियेता आनी राजवट चलयता सासणाच्या सासणाक. सोम्याची शांती सदांकाल तुमचे सोवे आसूं. एकामेकाक मोगाची शांती आमी दिवया.
देवाचे शेरे संसाराचे राखातेले आमचे राखूत कोण आमची राखूत कोण देवाचे शेरे संसाराचे राखातेले होच तो जेजू क्रिस्त आमचो स्वामी बापाचो मोग आमचे सवे आमच्या काळजान ठिकाण करूंक आशेता. ह्या स्वाम्याक आमच्या काळजान शिवंक आमी तयार जाल्या ती आमी सगळीं सुभागी. स्वाम्या तुवें म्हजे भितर येवचें हें म्हाका फावना पूण जंय काजूकरान म्हाका भलायकी मेळटली. मी कुम्या खातीर मागणे मोगळा जेजू मोगळा जेजू तूं भोव पवित्र संस्कारान तूं भोव पवित्र संस्कारान हाजीर आसाय म्हूण हाजीर आसाय हांव म्हूण सत मानता. हांव सत मानता. सगळ्या वस्तूंन हांव सगळ्या वस्तूंन हांव तुजो मोग करता तुजो मोग करता आनी हांव तुका म्हज्या आत्म्यान घेवंक म्हज्या आत्म्यांत घेवंक आशेता. हे घडये तुका हांव संस्कारान घेवंक शकना म्हणटच आत्मीक वाटेन तरी म्हज्या काळजांनी म्हज्या काळजांनी तूं म्हज्या काळजान तूं म्हज्या काळजान आसा म्हूण समजूं आसा म्हूण समजूं हांव तुका वेंगयता हांव तुका वेंगयता आनी आक्कोच आनी आख्खीच तुका एकवडटा. तुका एकवडटा. तुजे कडसून तुजे कडसून केदींच वेगळो जावं केदींच वेगळी जावं म्हाका दिवं नाका. म्हाका दिवं नाका. आमेन. आमेन.
प्रार्थुया. प्रितीच्या बापा, आयच्या दिसा जल्मल्ली बाकिवंत आंकवार मारिया आख्ख्या संवसाराचो बोरवोसो आनी मनशाचे सोडवणेचें फांतें म्हूण आमी वळखता. देखून दिनवाशी आनी संतोश भरीत काळजां तिचे वरवीं मनशा सोयंबान आयिल्ल्या तुज्या पुताक उंड्या सोऱ्याच्या रुपांत आमी घेतला. तिच्या आदारान जेजू क्रिस्ताक ओतरेकून सोदूंक, बाबार्थान ताका आपलो सोडवणदार म्हूण मानून घेवंक आनी ताच्या एकवटान सदांकाळ जिवंक समेज मनशांक फावो कर म्हूण आमी मागता. त्याच तुज्या पुता जेजूचे नांवीन. आमेन. भावभयणींनो, आयच्या दिसा खेरीत भाशेन आमचे सायबीण मांयच्या जल्माच्या दिसाचे परबेक तुमकां सगल्यांक परबीं हॅपी फिस्ट. खेरीत भाशेन लेजन ऑफ मॅरी हाचे वांगड्यांक सगल्यांक शाबासकी आनी परबीं. 100 वर्सां जेन्ना हे संस्थेची भरता तेन्ना आनिकूय कितेंय तरी बरें करून दाखोवपाक आनीक एक तुमकां उत्तेजन आनी आनीक एक आव्हान. जाल्यार मारयेचो वावर वो मारयेच्या नांवान मारयेची फौज कशी हो वावर ह्या समाजान करता आसतना तो मोगान आनी मागण्यांचो आनी वावराच्या मोगाचो जावं दी. खेरीत भाशेन ह्या सगळ्या 9 दिसांनी आनी आयज परबेच्या दिसाक मांडावळ करूंक जितल्याय जाणांनी भाग घेतला, जावं समुदायांनी तशेंच वाचपां करपाक, भोव करून आमच्या तरणाट्यांनी कॉयर सांबाळला सगळ्या दिसांनी, तांकां सगळ्यांक आमी देव बरें करूं म्हणटा आनी तांचे देवाचो आशिर्वाद मागता. सगळी आल्ताराची तयारी तशेंच इमाजीची तयारी करूंक जाणी भाग घेतला, जाणी भार घेतला, तांकां आमी देव बरें करूं म्हणटा. आमच्या साकिस्तांवांक सगळी तयारी ताणें बरे भाशेन केल्या देखून ताकाय आमी देव बरें करूं म्हणटा. आनी सगल्यांनी तुमी जाता ते भाशेन ह्या पॅन्डेमिकाच्या वेळार समजून घेतलां जायते जाणांक येवपाक जाय आसलें, पूण सगल्यांक घडये सगळे दीस येवंक मेळूंक ना. आनी तुमी बरे भाशेन तें समजून घेतलां आनी मांडावळ बरे भाशेन सांबाळल्या देखून सगल्यांक तुमकां म्हज्या फिरगोजकारांक शाबासकी आमी दिता. ही परब जाल्या उपरांत 9 तारखेर सायबिणीची भेट आमच्या घोराब्यांनी सुरू जाताली. गेल्ल्या वर्साक जावंक ना, ह्याय वर्साक घराघरांनी वो घोराब्यांनी सायबिणीची भेट जावची ना, मातशें चोतराय दवरची. पूण ह्या पावटीक आमी सायबिणीची भेट आमच्या घोराब्यांक वा आमच्या वाड्यार मेळूंक आमी एक धाकटीशी मांडावळ केल्ली आसा. आयतारा दीस तुमकां हाची म्हायती सारकी मेळटली. 15 तारखे उपरांत आमी सायबिणीची इमाज घेवन तुमच्या वाड्यांनी येतले, तुमच्या समुदायांनी येतले. तेच बरोबर पवित्र कुमन्यांव घेवपाचो तुमकां सगल्यांक सयेग मेळटलो. भोव करून जीं कोण आजून पासून मिसाक पावूंक ना हो सयेग घेवचो. कोणाकूय जरी तर कुमसार जावपाक जाय जाल्यार ह्या दिसांनी आमी सकाळीं मीस जाल्या उपरांत आजीर आसता हांगासर. कोणाकूय कुमसार जावपाक जाय जाल्यार तुमी येवन कुमसार जावं येता. ह्या दिसांनी सायबिणीची भेट जेन्ना तुमच्या वाड्यांनी जातली तेन्ना एकामेका बरोबर ही तयारी बरे भाशेन करची. तशेंच सगळे SOPs जे आसात ते सांबाळचे आनीक बरे भाशेन मांडावळीन आमी तातूंत भाग घेवया. आयज आमचे पासत ती मिसाची भेट भेटूंक, परबेची भेट भेटूंक आनी आमकां बरे भाशेन देवाचें उतर इस्कुटावून सांगलेलें आमचो फादर वॉल्टर डिसोजा हाका आमी खेरीत भाशेन फादर तुका देव बरें करूं म्हणटा आनी तुज्या वावराचेर आमी खेरीत आशिर्वाद मागता. जाल्यार सायबिणीचो आशिर्वाद आमच्या घोराब्यांचेर आमी घेवया आनी एकामेकाक आमी परबीं दिवया. उबी रावया. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसूं.
बागयोन आंकवार मारेचो पूत जावन देवाच्या पुतान मनशा कुळाची सोडवण केली तोच तुमकां आपल्या देण्यांनी बरो आंकवार माये उदेशी जिविताच्या रोचणाराक तुमी घेतलो ती तुमकां सदां आपल्या गोपान बाळगून दवरू आज आंकवार मारेच्या परबे दिसा तुमी संतोश बरीत आसात पवित्र आत्म्याच्या आनंदान तुमची काळजां बरों आनी आमचे आंकवार मायेचे मजतीन सासणाच्या संतोषाक आमी सगळीं पावूं आनी चड पदवेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आपलो आशिर्वाद घालून वचून यात क्रिस्ताचे शांतीन आनी मोगान तुमकां धाडटा Akwar
बापाचे पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नावे आमेन. देवाचे भाग्यवंत माई, तुज्या गोपांत आमी उडून येता. आमच्या गरजांनी तूं आमच्या मागण्याची बेपरवा करिनाका, पूण सगल्या विघ्नांतली आमकां सदांच निवार. मोहिमेवंत आनी सोदोव आंकवारी, कोतावीण मारये सगल्या कृपेची आस्कारिणी आमचे खातीर माग. भाग्यवंत मिंगेल आनी भाग्यवंत गाब्रियल आमचे खातीर मागात. सर्गीच्या सगल्या पदवीदारांनो, मारयेच्या लिजेवाच्या बोडव्यानो आमचे खातीर मागात. भाग्यवंत जुआं बाप्तिस्ता आमचे खातीर माग. भाग्यवंत पेद्रू आनी पावलू आमचे खातीर मागात. प्रार्थुया. दोनया आमी मारयेच्या बावट्या खाल वावुरता तांकां संवसाराचेर जैत व्हरता तसलो तुजेर उपोट भावार्थ आनी तिचेर विस्वास दी. मोगान पेटयलोलो जिवो भावार्थ आमकां दी. ह्या भावार्था वरवीं सगल्यो आमच्यो करण्यो फकत तुज्या मोगा पासत करूंक आनी सदांच आमच्या पेल्या थंय तुकाच पळोवंक आनी सेवा चाकरी करूंक फावो कर. आमच्या जिविताच्या कुर्सां, कोश्टां आनी अडचण्यां मदें आमकां थीर आनी एक गोठ खोरपा परी हालोना तसलो भावार्थ आमकां दी. ह्या वरवीं सगल्या जिविताच्या कुर्सां, त्रासां आनी हुस्क्यां मदें आमी शांत आनी बोलवंत रावन भियेनासतना तुजे मोहिमेक बऱ्यो करण्यो करूंक आनी मनशाची सोडवण जोडूंक आमकां एक काळजीदार भावार्थ फावो कर. एक भावार्थ जो लेजावाच्या उज्याचो खांबो जातलो. आमकां एकचारान फुडें व्हरूंक, सगले स्वातीर देवीक मोगाचो उजो पेटोवंक, काळोखांत आनी मरणाचे सावळेंत आसात तांकां उजवाडावंक, शेणमुली आसात तांकां कोतकोतीत करूंक, पातकाच्या मरणांत आसात तांकां जिवितांत उठावंक आनी आमकांय शांतीचे वाटेर मार्गदर्शन दितलो. ह्या वरवीं जिविताचे झूज सोंपल्या उपरांत लेजावाचो कोणूच एकलो भायराय नासतना तुज्या मोगाच्या आनी अनोदाच्या राज्यांत आमी नव्यान एकठांय जावंक. आमेन. देवाचे काकलुतीन आमच्या मेलल्ल्या लेजवाच्या वांगड्यांक आनी सगल्या सोंपून गेल्ल्या भावार्थ्यांक सासणाचो विसय मेळूंक. आमेन. बापाची आनी पुताची आनी पवित्र आत्म्याची नांवी.